नमस्कार तुमकां सगळ्यांक हांव विनोद नायक. लास्ट किस तर हे बाय जावन आसा लीड रोल आहा न्हू तुमच्या हितून. होय. आनी तुजें नांव कितें म्हटलें? सो मुगे नांव रेंजिया फेर्नांडीस. सो हांव हितून रोल करता स्विजल म्हूण करता. आनी गांवान खंयचें? हांव गांवान काणकोणचें. काणकोण? होय. फर्स्ट एंट्री तुमचे युकेन नो हेजे पयलीं? होय फर्स्ट टायम येयला हांव युकेन. फर्स्ट टायम? होय. आनी मेन रोल? होय. तुमचे डायरेक्टरा बद्दल मातशें सांगा. कितें कोन्न रिस्क घेयले? होय. सो लायक आमगे डायरेक्टरा तेच भशेन तेगे गोरकांनी मॅम सुनीता दोगांयकूय देव बरो करून म्हणपाक सोदता. सो कितें आसलें लायक तेंगे प्रिवियस शो आहलो चोय गेट लॉस्ट सो तो हांव चोवपाक गेल्लें. सो हांवें तेन्ना सराक सांगलें लायक म्हाका अशी उमेद आहा म्हणून नाचपाची. सो मागीर तेन्ना सरान म्हाका सांगलें बाय आपूण नेक्स्ट तुगे तियात्र काडटलो तितून तुका आपूण चान्स दितो म्हूण. आनी सो लायक तियात्र काडटा आहलो न्हू सर तेन्ना लायक इन कॉन्टेक्ट आहलो तो बाय तो आसतलें करून. सो आनी मागीर तेन्ना नेक्स्ट शो म्हाका घेयलो तेगेल्या. सो दोगांयकूय हांव देव बरो करून म्हणपाक सोदता. बरें. हेजे उपरांत आनी खंयच्या तियात्रान काम केलेलें? ना हांव फर्स्ट तियात्र मुगेलो. फर्स्ट तियात्र डायरेक्ट यूके एंट्री. या केन्ना एक्सपेक्ट केल्लें अशें जातलें? ना केन्ना केलें नासलें. ओके. एक धाकली मेसेज लंडनकाराक? सो हांव सगळ्यांक देव बरो करून म्हणपाक सोदता इतलेंच.